वाड्यात सेंट पीटर चॅपला कडेन हा त्याच्या फाटल्यान एक इलिगल प्रोजेक्ट चालू हा तातूंत कॉन्क्रीट कॉलम्स घातलेले हा ते वायोलेशन ऑफ CRZ जाल्लेले हा तातूंत आमी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरम आनी कंप्लेन करून आयज CRZ ऑथॉरिटी येवन थंयसर इन्स्पेक्शन केला आनी उणेच उणें म्हाका दिसता नियरली 36 तांकां कॉन्क्रीट कॉलम्स घातलेले मेवळ्या पूण तरी सुबेसानी अंडर द स्टँड कवर अप जाल्लेले आसा ते परतून सोदून काडपाची गरज आसा तेन्ना CRZन ते परत इन्स्पेक्शन सारकें करून एक्झॅक्टली कितले कॉलम्स थंयसर आहा ते आयडेंटिफाय करून ते काडपाचें म्हणून आमची एक मागणी आहा ते काडल्या उपरांतूच आमी जे कंप्लेन फायल केला ते आमी दवरतले आनी जर हेचेर कांय कारवाई जायना जाल्यार आमी ते फुडें कोर्टाक व्हरतले आनी पूण आमी एक दिवंक सोदता की हें जे कॉपेल जे आहा ते 500 वर्सांचे पयलींचें आसा हे 500 वर्साच्या कॉपेलाक आमी हात लावंक दिवचे ना अशी एक धमकी येयल्लेली आहा लोकांक की आपणाक थंयसर प्रोजेक्ट करूंक दिना जाल्यार आमी ते कॉपेल बंद करतले म्हणून हें आमी केन्नाच जावंक दिवचे ना आमी सदांच लोकांच्या वांगडा आसतले आनी लोकांच्या बरोबर रावन हे कॉपेल आमी राखतले आनी कॉपेलाची सरावंडींग जी एरिया आसा ती आमी प्रोटेक्ट करतले थंयसरूय आमी असले वायट कितेंच करूंक दिवचे ना आनी हो प्रोजेक्ट जर तेंचे कडेन लिगली कितें डॉक्युमेंट्स आसा जे कायदेशीर तांकां ते परमिशन आसा आनी ह्यो एक्टिविटी करपाक आसा तर तेंच्यांनी ते फुडें दाखोवच्यो पूण आमचे कडेन जे डॉक्युमेंट आहा त्या प्रमाणे आमकां दिसता हो प्रोजेक्ट टोटली इलिगल आसा आनी आमी तो फुडें व्हरतले आनी हो प्रोजेक्ट स्टॉप करतले थँक्यू तुजें नांव सांग म्हजें नांव आतां जाला कितें वाडा आतां जाला कितें हें आतां आमच्या कपेला देवाचें आमचें पुढचे तेचें पयल्या टायमाचें न्हू हें ओल्ड टायमाचें हें आतां कपेलाक खंय आमी हात लावंक दितले आमी हात लावंक दिवचें ना न्हू हें आतां येता आमचें देवाकूच बंद करून उडयता म्हणल्यार खंय चलतलें हें आमी फुडें सरोंक जाय न्हू आमी सपोर्ट दिले आमच्या कपेलाक कोण हात लावचो ना आमचे सगळे जागे आहा पळय ते हाडले ते पयले जागे ते मनीस आतां कितले मोरान गेले ते चोरी सगळे सुबेज जाण आसतले न्हू आमच्या बरस आमी तेन्ना ल्हान आसली तेन्ना आमकां खबर आहा कपेल केन्नाचे पासून पळय ते आमी हे देवाक आमी सगळे फेस करता जाय जायतले हें करता हांगासर ड्रामा करता तियात्र करता तेच आमकां आमच्या फाटल्यान भुरगीं आहा तांकां करूंक येवचें ना न्हू नाल्यार आमचें बरें हें जावंक जाय आमच्या कलंगूटान आमी कलंगूट आसतना आमचें हें करूंक दितलें आमी दिवचें ना न्हू बायलांक सपोर्ट करपाचो इन्स्पेक्शन केलां उणेच उणें मेजल्यार आमकां 36 पिलर्स हिंगा मेवल्या ते सगळे पुरोन धरलेले माती घालून ती उस्तून काडून कावंट केल्या तरी पूण आनीक चड मेवपाचें अशें दिसता तांकां CRZन सांगलां प्लेन हाडून दाखोवचो म्हणून आनी कितें तांकां परमिशन कितें दिल्या पळय ती आनी हांव म्हाका ahलें इलिगलिटीतून आमचे भायले गांव चड करून भायले देल्लीवाले येवन हिंगासर पिड्यार करता आनी मागीर फाल्यां आमच्या शेकावाल्यांक गांवच्या शेकां बाजून घालून दिवपाचें ना गोंय खूब सगळें जाल्लें खूब वाड्यांनी जाल्लें आहा मागीर कितें म्हणटा ते व्हडले आनी आमी गोंयकार खंय गेले व्हडले आमी गोंयकारांनी हांव सगळ्या गोंयकारांक उलो मारता भायर सरोन येवन ओन्ली एका ऑब्जेक्शन ताका ऑब्जेक्ट करचें म्हणून इलिगलिटी चलता NDZ कितें बांदता ताका सगळ्यांनी येवन ओपोज करचें म्हणून कित्याक सगळ्या लोकांक मागता तुमी व्हडलें कितें जाय रोखडें फुडें सरोन एकवटां आयज येयल्यार थंय येवचें म्हणून सो फाल्यां पंचायत नोटीस काडून पंचायत इन्स्पेक्शन करपाक येतली फाल्यां पंचायत येतली फाल्यां पंचायत दिला आमी एक्चुअली दिल्लें 1 तारखेर कंप्लेन आयज पासून आयज CRZ येयला तुमी पळयात पंचायत फाल्यां येता म्हणजे तेणी सांगलां आतां पळोवया फाल्यां इन्स्पेक्शन पंचायतीचो रिपोर्ट कितें जाता तो आयज पंचायतीक नोटीस तेणें दिल्ली पूण पंचायत सद्या येवंक ना एकलो मेंबर नासलो हिंगासर